नमस्कार मित्रांनो आणि स्वागत तुमचे फामाद ह्या आमच्या कार्यावळीन. मित्रांनो, सध्या सुटयो स्टार्ट जाल्ल्यो आसा भुरग्यांच्यो आणि खुबशे जाण सुटयो आतां एन्जॉय करपाक सोदता आपल्या फॅमिली बरोबर, भुरग्यां बरोबर, फ्रेंडा बरोबर. आणि हो लीव काडपाचोय मौसम खुबशे ऑफिसांनी आणि अशे म्हणजे सगळे कडेन लीव काडटा, आपल्या फॅमिली बरोबर भायर वयता. आमी तुमकां खुबशे जागे दाखयले, खुबशे प्रॉपर्टीज दाखयले, रिसॉर्ट्स दाखयले. पण आयज जो रिसॉर्ट, आयज जी प्रॉपर्टी हांव तुमकां दाखोवपाचो आसा, जी तुमी हांगा येवन अल्टिमेट हॉलिडे डेस्टिनेशन म्हणटा. म्हणजे तुमी फॅमिली बरोबर येवं शकता, फ्रेंडा बरोबर येवं शकता आणि हांगा एन्जॉय करूं शकता. अशी प्रॉपर्टी आयज तुमकां हांव दाखयता, ती म्हणजे SRK's बाग लॉग फार्म हाऊस रिसॉर्ट. आणि चला तर भितर या. सो मित्रांनो, हांगा एंट्री मारताच मेन गेट, हांगा एंट्री मारताच तुमकां हांगासर रिसेप्शन आसा. हांगा तुमचें सगळें टिकीट कावंटर आनी कॅश कावंटर हांगा आसा. सो पयलीं आमी कितें करया, ह्या सायडीक सगळे कॉटेजीस ते मागीर पळोवया. पयलीं ही एरिया कवर करया, जे आतां आमी सकयल म्हणजे हांगा न्हंय आसा तेकोन, सामकी खांडेपाराची ही न्हंय आसा पळय, ती प्रॉपर्टीक सामकी तेकोन आसा. सो पळोवया सकयल कितें कितें आहा तें. या. सो मित्रांनो, आमी एंट्री मारताच ह्या प्रॉपर्टीन आमी आतां तुमकां दाखयता. हांगा ही जी आतां एरिया आसा, ही रेन डान्स एरिया. अल्टिमेट मायंड ब्लोईंग. हांगा जेन्ना स्पिकर बिकर येतले आनी म्युजीक बी स्टार्ट जातले, तेन्ना तुमी सारकें सगळें विसरोन हांगा डान्स करपाचें आनी एन्जॉय करपाचें. हो रेग्युलर स्विमींग पूल. जे कॉटेज आसा तांकां स्विमींग पूल थंय वयर आसा, कॉटेजीन कोण रावता तांकां. आनी हो आनी एक सेपरेट स्विमींग पूल जे डे इन डे आउट हांगा येवन वतात गॅस्ट, तेंच्या खातीर हो स्विमींग पूल. हांगा तुमी पळयतले बरे स्लायड्स बी आसा. भुरगीं हांगा, व्हडले भुरगीं सगळीं हांगा एन्जॉय करूं शकता बरे भशेन. Let me in on all your secrets. No inhibition, no sin. How deep is your love? Like the ocean, what devotion? पीस ऑफ मायंड, थंड सामकें. हे आतां आमी एप्रील म्हयन्यान अशे दनपारचे 12 जावन क्रॉस जालेले आहा, तरी हांगा इतलें म्हणजे तितली गरमी ना. कित्याक फूल रिसॉर्ट झाडां पेडांनी आनी ग्रिनरीन सामको नटयल्लो आसा. फूल रिसॉर्ट इज फूल ऑफ ग्रिनरी. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अल्टिमेट पीस ऑफ मायंड. हांगा बरो मेडिटेशनाक बसपाक सकाळी फुडें उठलो आनी फ्रेश सामकें. मिनी चिल्ड्रन्स पार्क. भुरगीं येता हांगा तेन्ना अशी बोर बीन जाता तेन्ना तांकां हांगा बरें खेळपाक झोपाळे आसा, सीसॉ सगळे तरेचे, घसरगुंडी. हांगा भुरग्यांक बरो टायमपास जातलो, तेजी खबरदारी घेतलेली आसा. सांगपाची गरज ना तुमकां. बेवरेज कावंटर हो SRK खाणेपारा. SRK खाणेपारकर आहा पळय, संदीप खाणेपारकर, ताच्या सद्या फार्मान येयले आमी. बाग लॉग फार्म हाऊस रिसॉर्ट खाणेपारा.
मित्रांनो तुमकां फूल प्रॉपर्टी दाखयता हांव अजून खूब कितें कितें दाखोवपाचें उरलां पण आनी एक गजाल हांगासून आतां वयतात न्हू आमी तुमकां आनी एक गजाल दाखयता ती पळोवन तुमी सरप्रायज जाता हिस्टॉरिकल ट्रीप सो तुमकां आतां पांडवा केव्स हांवें दाखयले आनी हो जो डॅक आसा पळय हो जो एरिया आसा हो जे गेस्ट डे इन डे आवट वयता म्हणजे 9:30 ते 5:30 हो टायमींग ते गेस्ट केन्ना केन्ना आपलो लंच घेवन येता बरोबर आपले पार्सल कितें घेवन येता तांकां हांगा बसपाची वेवस्था एकदम वेवस्थीत बाय द रिवर सायड यू कॅन एन्जॉय विथ युअर फॅमिली यू कॅन एन्जॉय विथ युअर फ्रेंड्स वॉट एवर यू हॅव ब्रॉड फॉर लंच you can have it here nicely sit and eat nice sitting arrangement एकदम थंड सामके फूल झाडां बरो कवर शेल्टर सावळी सगळे आणि लोअर डॅकूय आसा लोअर डॅक एरिया आसा बसपाक लायक तुमी आतां पळयता की हांगा एक ग्रूप ऑफ फ्रेंड्स जे आर एन्जॉयींग हियर आपले कितें हाडला ते हांगा बसून ते सगळे एन्जॉय करता आणि ही एरिया जी आसा सकयल ताच्या आनी एक दाखयता तुमकां ते तुमकां आनी एक ह्या रिसॉर्टांतली स्पेशालिटी दाखयता ही फिशींग एरिया सॉलिड न्हू खंयच्या रिसॉर्टान नॉर्मली रिसॉर्टान फिशींग एरिया अशी तुमकां मेळना फिशींग फॅसिलिटी अशी मेळना पण तुमी जर हांगा फिशींग करपाक सोदता तुमकां आवड आसा जाल्यार एक अर्दें वर 2 वरां जायत लोगत बरें बसा ओग्गी आपलें कितें आहा तें बेवरेज घेया आनी फिशींग करा चला नाव इट्स टायम फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स हांगा फॅसिलिटीज आसा पळय ते तुमकां हांव दाखयता आनी ताच्या मदीं कितें कितें फॅसिलिटीज जातात ते तुमकां हांव दाखयतात पण मेनली हांगा एडवेंचर पळोवया कशें आहा तें ही तेंची वायड प्ले एरिया ती उदर तुमकां सांगतालो पळय हांगा एका टायमाचेर 25-30 भुरगीं म्हणा ऑर एडल्ट्स कोणी जाय तसली गेम खेळूंक शकता फुटबॉल व्हॉलीबॉल इतली वायड प्ले एरिया एका रिसॉर्टान मेळप फार्म हावसान मेळप सामकें दुर्मीळ बट यू गेट इट हियर एट SRK पार्क अलोंग फार्म हावस एंड रिसॉर्ट बाय संदीप खांडेपारकार एट खांडेपार फोंडा हो तेंचो एडवेंचर स्पोर्ट्स एरिया वयर जो दिसता तो एडवेंचर स्पोर्ट्स एरिया आनी हांगा as you can see this is the buffet area दनपारची 2 जायत येयली आनी आतां थोड्या वक्तान हांगा बुफे लागतलो बुफे सिस्टम ही सगळी हांगा डायनींग एरिया बुफेची एडवेंचर पळोवया आतां या
हो आतां कॉटेज फार्म हावसांतलो बट इट इज इट इज रियली ऑलमोस्ट लायक सिंगल बेड डबल बेड फ्लॅट वेल फर्निश्ड फ्लॅट सिलींग एरिया पळया भायर इतलें रखरखीत वत पडलां पण तुमकां सांगता हांव AC आसा पण ACची गरज पडना दनपारची आतां 2 जालीं AC आसा पण लावपाची गरजूच पडना सामकें थंड बरें एकदम हें आनीक मातशी भितरली पळया एरिया आय थिंक आमी हें हांगा पळोवपाक जाय हो तुमचो कोण हांगा रावपाक येता तांकां कबड दवरपाक तुमचें कितें बिलोंगिंग्स बी आसा तें दवरपाक ड्रॉवर्स आसा कांय भिवपाचें ना फूल सिक्योर्ड हो टॉयलेट बाथरूम बेसीन हो आतां कॉटेजींतलो बेडरूम प्लीज रिमेंबर दीस की हो कॉटेजींतलो बेडरूम आतां ब्युटिफूल एकदम सुंदर आनी मस्त सामको थंड खरेंच खऱ्या अर्थान रिलॅक्स जावपाचें हांगा पासुनूय तुमकां जाय तसो व्यू पळोवपाक मेळटा फूल सायड एरिया ते एरिया फूल सायड हांगा चड बरें आसा आनी सगळे कॉटेजीस तेंच्यो एका पेक्षा एक आं म्हणजे हे कॉटेजीन गेलो न्ही त्या कॉटेजी पेक्षा ही कॉटेज बरी दिसता काय ती बरी काय ही बरी हेंच कळना सगळे कॉटेजी एका पेक्षा एका परस एक वेगळे वेगळे फिचर्स वेगळे वेगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रत्येक कॉटेजीचे तुमकां अगोदर जशें सांगलेलें हांवें डे इन डे आउट जे गॅस्ट आसा तांकां सगळे स्विमींग पूल आसा आनी बाकीच्यो त्यो फॅसिलिटीज सो जशें तुमी पळयता की हांगा जर तुमी 1 डे 2 डे विकेंड ऑर वीक लॉंग स्टे बीन तुमी हांगा रावतले कॉटेजींनी तर तांकां पळय हो स्विमींग पूल हांगा आसा हो बेबी स्विमींग पूल हांगा तुमी पळयता विथ स्लायड्स तो तेंचो डायनींग एरिया थंय मित्रांनो आतां ओदरच्यान तुमकां हांवें ही सगळी SRK बाग अलॉंग फार्म हावस एंड रिसॉर्ट ही प्रॉपर्टी तुमकां दाखयली इतली वास्ट प्रॉपर्टी इतली सुंदर ताणें मेनटेन केल्या डेवलप केल्या आनी हेज्या फाटल्यान जो मनीस आसा त्या मनशाक तुमकां आतां हांव मेळयतां ह्या प्रॉपर्टीचो ओनर बाब संदीप खांडेपारकर सर तुमचें स्वागत आमच्या कार्यावळीन थँक्यू आणि खरेंच ही आतां इतली प्रॉपर्टी पयली भोंवन आमी म्हाका दिसता व्हिवरांच्या मनान हो प्रश्न येयला आसतलो म्हाज्या तर अवश्य येयलो की इतली प्रायम प्रॉपर्टी सामकी नदीक मातशी तेंकोन आसा आनी इतली वास्ट एरिया तुमी जाय जाल्यार खंयच्या बिल्डराक दिवन कोट्यांनी पयसो जोडूं शकताले पण तुमी फार्म हावस घातलो जो असो बिझनस की खूब वर्सांनी रिटर्न्स येता तेजे आनी हॅक्टीक स्ट्रेसफूल लक्ष दिवचें पडटा टायम दिवचो पडटा कशें कितें दिसलें तुमकां की हांगा फार्म हावस घालया कित्या खातीर आनी कशें कितें तुमी हें केलें सगळें उबें बेजिकली प्रॉपर्टी घेतली तेन्ना हांवें पळयलें की हांगा भयंकर मोठी झाडां आसा जंगली झाडां आसा जी मे बी 100-150 वर्सांची आसतलीं आनी दुसरें कितेंय जर करतलो जाल्यार ती झाडां मारचीं पडटलीं आशिल्लीं म्हण नेचर डिस्ट्रॉय करप हांव बेजिकली आय एम ए लवर ऑफ नेचर आनी तें वाट लावन करप म्हाका योग्य दिसलें ना तें प्रोटेक्ट करून कितें करूं येता हाजेर विचार जालो आनी हळू एक नॅचरल फार्म डेवलप करुया तें अल्टिमेटली अशें जातलें हें म्हाकाय खबर नाशिल्लें सर्वसाधारण गोंयान पर्यटक येता आनी गोंयची अशी जालां की गोंय म्हणजे बिचीस खरें तें नासून हिंडरलँड ऑफ गोवा इज मच मोर ब्युटिफूल दॅन द बिचीस हें दाखोवपाचो थोडोसो प्रयत्न करुया काय म्हाका दिसलें कारण इतलीं बरीं सुंदर झाडां आसा हांगा निसर्ग आसा कुशीक न्हंय आसा ती प्रोटेक्ट करून लोकांक जर केलें जाल्यार डेफिनेटली हें एट्रॅक्शन पॉयंट जातलो मे बी रिटर्न मे बी स्लो हें खूब कठीण तुमी सांगलां तशें पूण हें करपाचो एक प्रयत्न केलो आनी म्हाका दिसता हळू हळू सक्सेसफूल जाता असो दिसूंक लागला गूड सो तुमचो ड्रीम तुमचो पॅशन
हय एक फार्म हाऊस नेचर हय तितूनसूनच कितें एक्टिविटी तयार करप हय. आनी तुमी खुबश्या मळाचेर तुमी सामके बिजी आसता. टायम मेळटा तुमकां ह्या गजालींक लक्ष दिवपाक टायम मेळटा काय टायम काडचो पडटा सामको? टायम काडूनच मनशाक खंयच टायम नासता. मनीस सगळं आयच्या जर जिवनान पळयत जाल्यार प्रत्येक मनीस बिजी आसा, कोणाच कडेन टायम ना. पूण एकदां ठरयलें म्हणटकीर ती गोश्ट करप हो म्हजो स्वभाव. आनी खरें म्हणल्यार हाजी टेग लायन सुद्दां अशी करपाची केलें आमी की यू नेम इट आनी वी हॅव इट फॉर यू. इट्स हॅवन ऑन अर्थ. म्हणजे अल्टिमेटली बोटींग सुरू जातलें हांगा. फिशींग जेटी आमी बांदिल्लीच आसा. दाखयल्या म्हणटकीर वॉटर स्पोर्ट्स केला, स्लायडी घाल्या, रायट. स्विमींग पूल आसा, मागीर हेल्थ स्पा करप, मेडिटेशन सेंटर करप, हॉर्स रायड दवरप. म्हणजे नेचर रिलेटेड सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा, एडवेंचर स्पोर्ट्स तुमचो एडवेंचर स्पोर्ट्स केल्या. म्हणजे एका स्पॉटार यू गेट ऑल द नेचर रिलेटेड गोश्टी आनी तो जिवनान आनंद घेवंक मेळचो. प्रत्येक मनशाक हांगाच्यो स्वीट मेमरीज घेवन मनीस वचचो रायट रायट रायट. अशें म्हाका सदांच दिसता. वेगळी टॅरीफ कसो कितें? आमी सामकें एक्चुअली मिनिमम दवरना. सकाळीं येवपाचो डे पिकनीक म्हणटा ताका. हय. सकाळीं आयलो की यू कॅन व्हर्च्युअली एन्जॉय ऑल द एक्टिविटीज लायक स्विमींग पूल, वॉटर स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन प्ले एरिया आसा. सगळ्यो एक्टिविटी एन्जॉय करून वी हॅव गॉट ए बुफे लंच विथ वेज, नॉन वेज, आयस्क्रीम अशें एक पॅकेज आसा वीच इज 500 रुपीज पर पर्सन. इन्क्लुडिंग ऑल दीस ऑल दीस आनी पीपल चिल्ड्रन बिलो 6 आमी चार्जूच करना. बिलो 6 यू डोंट चार्ज? वी डोंट चार्ज एट ऑल. आणि जो हांगा रावपाक येता 1 डे 2 डे वीकेंड ऑर वीक लॉंग 3 डे म्हणजे पर डे टॅरीफ बीन सांगू शकता तुमी? We have got Including kidding. we have got a big cottage. Oh, Each right. individual cottage is around 50 square meter, like a single bedroom apartment, which has got a big gallery, living room, bedroom, 2 TVs, 2 ACs, Wi-Fi system connected, breakfast complimentary, and it will only cost 3,500 per cottage. पर कॉटेज. Per cottage. आणि एका कॉटेजीन कितले जाण लायक? 4 लोक 4 जाण 2 भुरगीं 2 जाणटी. कारण सोफा कॅन बी कन्वर्टेड इंटू बेड लिव्हिंग रूमाचे आनी एक बेडरूमान बेड आसा. इन्फॉर्मेशन घेवं शकता तुमी. फोन नंबरूय तुमकां आमी फ्लॅश केल्लो आसा स्क्रिनीचेर, तेचेर तुमी कॉल करा आनी तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन जाय ती घेया आनी हांगा अवश्य या. आणि लास्ट एक म्हणजे सामको इम्पॉर्टंट म्हणजे कित्याक बिझनसमॅन आणि एक नेचर लवर, त्या भायर पॉलिटिकल फिल्डान सामके एकदम पयलीं पासून एक्टीव असलेले मनीस संदीप खांडेपारकर. तुमकां खबर सांगपाची गरज ना. तुमी असेंब्ली इलेक्शनूय लडयल्ल्या एकदां. आतां इतले तुमी व्याप वाडयला राजकीय मळाचेर, अशेंच तुमी म्हणजे एक्टीव रावतले काय हांगा चडसो लक्ष हांगा दितले काय बॅलन्स सगळें? म्हजें खरें म्हणल्यार समाजकार हें पॅशन लायफाचें. ल्हानपणांतल्यान म्हाका गोडी. ज्या दिसा धंदो जोडून कितें पयशे हातान आयले मिळकत, तेन्नाच्यान कोणा नाल्यार कोणाक मदत करप हें चालूच आसा. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता हांव तरी विड्रॉ जावंक शकचो ना केन्नाच. रायट. कितलेंय दिसलें, कितलोय मार पडलो जावं कितेंय जालें जाल्यार विड्रॉ जावंक जावचें ना. तें आयुश्याच्या शेवट पर्यंत. आतां प्रेझेंटली हांव जरी नासलो जाल्यार म्हजी मिसेस सरपंच आसा कुट्टी खांडेपार, वीच इज हाफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. हां हां 14,000 वोटींग आसा. हां. ते हाजे सरपंच आसा आनी हांव पयलीं सरपंच आशिल्लो हाज्या पयलीं. आनी बेज ऑफ माय लायफ इन पॉलिटिक्स इज एब्सोल्यूट ऑनेस्टी. शिवाय आय हॅव नेवर डन एनीथींग बिहायंड ऑनेस्टी. प्रामाणीकपणान कितें करता तातूंत प्रामाणीकपणान करप आनी तातूंत कसलीच अपेक्षा बाळगप ना. सो
डिसअपॉयंटमेंट जालो अशें म्हाका खंयच्याच गोश्टीन जायना केन्ना. ओके ग्रेट. कारण हांव अपेक्षाच बाळगिना, डिसअपॉयंट करना. हांव तें कर्तव्य म्हणून त्या भावनेंतल्यान करीत आसा आनी तें शेवट पर्यंत चालूच उरतलें अशें म्हाका दिसता. सो मित्रांनो, आत्ता जे संदीप खांडेपारकर हांच्यांनी आमकां जी सांगलां ही उतरां, ही खरेंच म्हणजे उगडास दवरपा सारकी आनी हितूनसून स्फूर्त घेवपा सारकी. इतलो व्हडलो मनीस, इतलो व्हडलो गिरेस्त मनीस, इतलो व्हडलो बिझनसमॅन आनी इतलो एक मुरलेलो म्हणजे एक खूब वर्सां राजकीय मळाचेर वावुरपी राजकारणी म्हणूं येता. अशें हे बहुरंगी व्यक्तिमत्व आयज आमच्या मुखार आसा आनी आमी तेंचे कडेन उलयले आनी हें तेंच्यांनी जें आयज हांगा उबें केलां SRK बाग अलॉंग रिसॉर्ट अँड फार्म हावस खांडेपार फोंड्या, ही त्यांच्या कार्याची आणि त्यांच्या जिद्दीची आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेची एक प्रचिती, एक्झाम्पल की ते कितें करू शकता. आणि मोठ्या जिद्दीन आपलें स्वप्न ते आतां पूर्ण केलां आनी थोडें काम उरलां, एक हार्डली 10% तेंचें काम उरलां, तें जालें न्हू संपूर्ण. काय ही जागा पळोवपा सारकी. आनी आतां सुद्दां इतली गर्दी पडल्या, भुरगीं डे इन डे आउट आनी कॉटेजीस बिटेजीस सगळे बूक जालेले आसा. अवश्य हांगा या, पळया, एन्जॉय करा. SRK बाग अलॉंग रिसॉर्ट अँड फार्म हावस खांडेपार फोंडा. आणि संदीप बाब, तुमच्या वांगडा मेळोन, तुमचें आयकोन आनी उलोवन तुमच्या वांगडा खूब बरें दिसलें. फामाद ह्या कार्यावळी तर्फे हांव मागतां आमच्या विवरां तर्फे की तुमचो फार्म हावस बरो चलुनी भरभराट चलतलो, तितून काय दुबाव ना. आनी बरो म्हणजे ख्याती वाडोनी सामकी फॉरेनांसून, भायरसून, इंडियेनसून आनी सगळ्या जगांसून हांगा लोक येवन रावून वचुनी अशें आमी मागता. बरें जावनी, बरें फुडें सरुनी. थँक्यू सो मच. थँक्यू. देव बरें. सो आतां मेरेन तुमकां हांवें सगळी प्रॉपर्टी इन डिटेल दाखयली भोंवून आनी फॅसिलिटीज दाखयल्यो आनी आमी ह्या प्रॉपर्टीचो ओनर बाब संदीप खांडेपारकर यांच्या कडेन उलयल्या. आतां फूल रावंड मारता मारता आमी परत रिसेप्शन एरिया कडेन पावता हांगा. हांगासरूच सुरवात केल्ली आमी. उदर रेन डान्स हो पळय, उदर दाखयल्लो तो रिसेप्शन हांगा. हे रिसेप्शन हेजें थोडें काम उरलां, एक 5% ते जावपाचें आसा, रेडी जातलें. हो एंट्री पॉयंट, हांगासरूच भितर सरलेले. आनी आतां तुमकां प्रॉपर्टी दाखयली, पात्रांवा कडेन आमी उलयले आनी जाणून घेतलें कितें हो रिसॉर्ट, टॅरीफ कितें. चड डिटेल्स जाय जाल्यार प्लीज तुमी ह्या फोन नंबराचेर कॉल करा आनी तुमी डिटेल्स जाय जाल्यार घेया आमच्या ह्या फोन नंबरार कॉल करून. वेबसायट तेंची आसा, ती तुमी वेबसायट लॉगीन करा, तेजेरूय सगळे डिटेल्स आसा. आनी आतां हांव स्विमींग पुलान आतां वतलो आनी हांव न्हातलो, कित्याक आतां सॉलीड म्हाका गरम जावपाक लागला आनी हांव उदळच्यान रावला की ह्या म्युजिकाचेर हांव केन्नाय ताचो पुलान डुबकी मारता आनी बरो स्विमींग करता. आतां म्हाका प्लीज आफोव नाका आनी म्हाका भायर आफोव नाका आनी म्हाका उठोवय नाका. ओके, आय एम गोईंग इन स्विमींग पूल नाव एंड देर आफ्टर आय विल बी हॅविंग माय लंच एंड नाव आय एम गोईंग टू एन्जॉय दीस स्टे हियर टुडे ॲट SRK फार्म हावस अँड रिसॉर्ट खांडेपार फोंडा.